कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हांवें वाचलें तें लोकमताचेर पयल्याच पानार एक खबर आसा आनी तिजो मथाळो आसा जामीन घेणार नाही भेंब्रे यांची भूमिका। आता ही अस्सल फोट आनी फोट म्हणून कशी कळटा, सकल जी बातमी आसा त्या बातमेंत असलें कांयच ना, फक्त माथाळ्यांत आसा। मराठींत एक एक्सप्रेशन आसा उपसंपादकाच्या डुलक्या म्हणून, पूण ही डुलकी न्ही, डुलकी म्हणटा तातूंत एक चूक जाता कितें सादी, ही मुद्दम केल्ली मिसचीफ। आनीक हांव पळयतां फाटले 2-3 दीस ह्या दैनिकांत ज्यो कुजबूज बी पळयता ती हांव जाणा कुजबूज हें सदर गॉसिपाचें, तातूंतल्यान इल्लीशी कॉमीक करतात, फकाणां करतात, तें समजूं येता, पूण धडधडीत फोट सांगून लोकांक खुबळावपाचो प्रयत्न करप ही पत्रकारिता जबाबदार न्हय, ही अत्यंत बेजबाबदार पत्रिका। आनी हांगा ज्या उपसंपादकान हो माथाळो दिला तो अत्यंत बेजबाबदारपणान वागला। कारण माथाळो कित्याचेर आसता, भितर खबरेंत कितें बरयलां ताजेर आदारून आसता न्ही तो। हांगा म्हाका तांच्या वार्ताहरान फोन केल्लो, फोनाचेर आमचें उलोवणें जालें आनी ताणें जें कितें म्हाका विचारिल्लें ताका हांवें जापो दिल्यो। खंयच हांवें म्हळें ना की हांव जामीन घेतलो किंवा जामीन घेवचो ना म्हणपाचें, मागचो ना म्हणपाचें। ताका फक्त सांगलें हांवें की कायद्याची जी कितें प्रक्रिया आसा ती जातली, आनी हांवें जें सांगलें तें ताणें सारकें बरयलां। आतां हें घेणार नाही जामीन म्हणटा तें खंयच्यान आयलें, हें उपसंपादकाच्या तकलेंतल्यान आयलें। पूण हांगा हांव फकत उपसंपादकाकच दोश दिवचो ना, म्हजे दृश्टीन संपादकाची म्हणून एक जबाबदारी आसता। कितें आसा, लेखणी हातांत आसा, वर्तमानपत्र हातांत आसा, हाचो अर्थ कोणाय विशीं कितेंय बरोवचें अशें लायसन्स न्ही। म्हाका फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा तशें खंयच्याय संपादकाक किंवा वर्तमानपत्रांत काम करतले मनशाकय फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आसा। पूण फटींगपणां सांगप किंवा फटींगपणां बरोवन लोकांक खुबळावपाचो प्रयत्न करप हें फ्रिडम ऑफ स्पीच ऑर एक्सप्रेशन न्हय, हाका लायसन्स म्हणटात। आनी हें ह्या दिसांनी गोंयांत खूबच अनुभवाक येता आनी वायट गजाल ही। हातूंत पत्रकारितेची प्रतिश्ठा देंवता। हांवूय 12 वर्सां संपादक म्हणून वावुरला, ताजे पयलीं 4.5 वर्सां सहाय्यक संपादक म्हणून वावुरला। म्हाका खबर आसा वर्तमानपत्रांतली जबाबदारी कितें आसता। हांवें खूब बरयलां, कडक बरयलां, पूण असली बेजबाबदारपणां केन्ना करूंक नात, लोकांक फट केन्ना सांगूंक ना। म्हणटकच जाता अशें की आतां ही खबर वाचकांक फटयता। म्हजेर अन्याय करता तो जालोच की जें हांवें सांगलेंच ना तें म्हज्या तोंडांत घालता आनी आपल्या जे कोण वाचक आसात ह्या दैनिकाचे तितल्यांकय फटयता। हें फटोवप कित्याक? हेडिंग दितना खबर वाचूंक जाय आनी त्या खबरेंत कितें आसा त्या प्रमाणे ताजें हेडिंग करूंक जाय। पूण अशी बेजबाबदारपण करप पळय आसा ताका बेजबाबदार पत्रकारिता म्हणची पडटली।